पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुर्गींच्या मोगला बापा, वाकांनी तुका, दिनवास तुका, मोहिमा तुका. दिनवास या दिसापासत, या वेळापासत, या मोलादीक वेळापासत, जो तुवें आमकां दोर एकल्याक फावो केला. सगळे आमचे हुस्के कोंती आमच्यो राटावडी कुशीन दवरून तुजो ताळो आयकूंक, तुजें उतर आयकूंक, आनी आयकूंकूच न्हय पूण ताचेर नियाळ करून त्याच्या पोरमोणे चलूंक तुवें आमकां एकठांयलाय. आमच्या नांवान तुवें आमकां उलो करून आपयला म्हूण तुका दिनवास दोनया. दीस आनी दीस तुजें उतर खरेंच आमच्या पावलांक दिवो आनी आमच्या जिविताचो उजवाड जावन आसा. हें सोत आमकां स्वतंत्र करीत आसा, आमकां नितळ करीत आसा. आनी निमाण्या काळार आमी आसा तर आमची तयारी खरेंच आनीकूच उर्बेन आनी जोरान जावंक जाय. तर आमकां कृपा दी बापा. तुज्या उतराक आमी चोत्रायेन घेवंक, चोत्रायेन ताचेर नियाळ करूंक आनी निमाण्या दिसांनी पवित्र आत्म्यान कुडीन मनान पवित्र जावंक आमी वावरूंक आमकां आदार दी. आनी आमचें जिवीत फळादीक जावंक, बरीं फळां आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक, दुसऱ्यांकूय तुज्या राज्यांत हाडूंक, तुजें राज वाडोवंक आमकां कृपा दी. आनी तें जातोलें जेन्ना तीं आमचें जिवीत पळयतलीं, आमच्या जिवितांतल्यान तुका पळयतलीं. तर ह्या वेळारूय तूं आमकां आमच्या भावाच्या तोंडांतल्यान जायतें कितें शिकयतलोय, जायतें कितें सांगतलोय, तें आयकूंक आमचे उत्मीक दोळे, कान, आमचें काळीज उक्तें आसून दी. हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Praise God. कोणांगे testimonies आहे? Voice sister. Yeah, praise God. Saturday, सुख. Saturday, active ahli podli. कितें कशी पडली म्हजें ड्रेस खीक मारता न्हू थिंगा फारलें आनी हांव देंवतालें म्हाका कळोंक ना. पूण मागीर पयलें हांवें म्हज्या हजबंडाक म्हणलें चर्चीच्या कंपाउंडान आमी चर्चीन गेलेलीं. आमची नोविना चलता सेंट फ्रांसीस झेवियराचें चलतालें. वी सेलिब्रेट आमचे पॅरिश प्रिस्ट बिलोंग टू सेंट फ्रांसीस झेवियर. तो आमी सेलिब्रेट संडे फिस्ट आहलें. तर हांव देंवताना हांव ती पडलें आनी ताका सांगलें वेट राव सांगलें. तेणें हेल्मेट आहलें न्हू आयकोंक ना, किक चालू केली फुडें पार्किंग करून आनी हांव पडली. पडटना अशी पडली फ्रंट. पूण म्हाजें बॅलन्स लेफ्टाचेर हातीन येयलें, रिस्ट म्हजो आनी एट वन्स हांव उडली. हांव खूद उठली आनी म्हजो हात खूब पेन जावंक लागलो आनी स्वेलिंग बी जालें एट वन्स. मागीर तेणें म्हणलें म्हाका कितें करुया, डॉक्टर वचूया. वय आयकान म्हाका बेर करूंक जायनासलें, दुखतालें खूब आनी स्वेलिंग एकदम येयलें. मागीर कोणाक आपोवंक, मागीर ते एक समकारी थंय आमचो पॅरीस आहलो, बिलोंग टू सेम पॅरीस. तो येतालो. हांवें ताका हातान असो आपयलो आनी तो येयलो म्हणटा मागीर म्हणटा कितें जालें. मागीर ते म्हणटा चल आमी ऑर्थोपॅडीक व्हरता. हार्डवेशन व्हेलें. तो आमकां तेची एक्टिवा थिंगा दवरली. आमी रिक्षान हाडलें आमकां वचोन हार्डवेशन गेलें. तेणें म्हणलें म्हाका एक्सरे काडूंक. तो आमी पोत्तून एक्सरे काडले. पोत्तान ताची शीन घेवन ते म्हणलें म्हाका जावचें ना ट्रिटमेंट, तूं ऑर्थोपॅडिकाक वयचें पडटलें. मागीर थिंगा गेली. तेणें सांगलें ऑपरेशन करचें पडलें. 2 म्हणजे बोन्स न्हू डिसलोकेटेड जाले
मागीर तेणें सांगलें ऑपरेशन करतलें. मागीर आमी सांगलें ओके. मागीर पयशे जाय न्हू. मागीर म्हजो घोव पयशे हाडूंक येतालो. मागीर तेणें पळयलें तेजें बॅलन्स कितें आहा. गुगल पे मान तेणें म्हणलें तूं वचों नाकाय, आपूण तुका पयशे भरता, 20,000 भरूंक जाय. तेणें तें म्हज्या घोवाक परतून आपयलो, सकलोच आसलो. मागीर येयलो, तेणें पेमेंट केलें. तेणें सांगलें तुका 2 hours लागतलीं हिंगा रावपाक. गेल्या उपरांत तुका 1 hour बसचें पडटलें. मागीर विथीन 15 मिनिट्सांनी म्हजें ऑपरेशन जालें. आनी विथीन 15 मिनिट्स आनी 8:30 आमकां तेणें म्हणलें आय वॉज फिलींग बेटर. म्हाका कांय जायनासलें, पेन बा तसलें कांय नासलें. आनी मागीर तेणें म्हणलें तुका वचोंक जाय वच. थंय म्हाका आंजबोड्यान हांवें तेन्ना उठलें हांव. तेणें म्हणलें थँक्यू जेजस, म्हाका खूंय आनी जाग्यार दुसऱ्या जाग्याक लागोंक ना. तेणें म्हाका साल्वार केली. कित्याक म्हजें हील आसलें आनी ते पोट्ट्यान दोनी पांये, नी आनी हें. पूण इमिजिएटली उठलें आनी एट वन्स म्हणलें आतां पयलो थँक्यू जेजस. तेणें म्हजें इतक्यानूच काबार जालें. आनी हांव इतलें फर्स्ट थींग हांव इतलें थँक्यू म्हणटा तो देवान आमकां एंजल कहो धाडलो त्या दादल्याक. आनी तेणें आमकां सगल्याक घेवन गेलो डॉक्टरांच्या घरा. आनी ऑपरेशन प्लस आमचे पयशे भरले. आमी तितली वोकोता तेका. 3 years बॅक ताचो चेडो डिप्रेशनान आसलो. आनी आमचे ग्रूप आहा न्हू MFC, आनी ते आमच्या ग्रुपान आमी 3 फॅमिली आसली. तेणें आमकां हांव तेज्या घरा प्रे करूंक आपयलें. आनी प्रे करतना आमचो ग्रुपान गेल्या उपरांत तो चेडो आसलो थिंगां. तेणें आमकां पळोवन न्हू तेका राग येयलो. तो गुजराती आसलो, गुजराती कॅथलीक. मागीर तेणें म्हणलें म्हाका प्रे नाका, आय डोंट बिलीव इन गॉड, आमी एथियस्ट, आनी खूब उलोवंक लागलो. आमी मातशीं शॉक जालीं. आमी नोको न्हू इतकें म्हणोन, हांवूय नोको इतकें म्हणून. ती दुसरी फॅमिली आसली ती तेंकां वोकोता सुबेज. मागीर हांवें तेणी तो म्हणटा तेंकां तूं प्रे करीत नाका हें. आनी आमच्या 3 फॅमिलीचे बरेकात आमी एल्डर आहा. मागीर हांवें त्या चेड्याक म्हणलें बेटा हांव तुजेर हात दवरूं. ओके म्हणलें म्हाका. आनी म्हज्या अंकलाकूय दवरूं न्ही. ओके म्हटलें. आनी आमी हात प्रे दवरल्या उपरांत तो आमी टांगान गेले. आनी तो इतको रडलो, खूब रडलो. खूब म्हणजे अनबेरेबल सारको रडोंक. मागीर तेणी सगल्यांनी चालू केलें. त्या दिसा आमी तेंच्या घरा वयचे आदीं फ्रायडे आसलो. आनी हांवें फास्टींग केलेलें म्हज्या हजबंडान हांवें. आनी दुसऱ्यांनी कितें सांगलें आमकां दुसरो प्रोग्राम आहा, आमकां फास्टींग जावचें ना. कित्याक नेक्स्ट डे आमकां दुसऱ्या जाग्यार खंय वचोंक जाय. मातशें लॉंग डिस्टन्स आनंद तिकडे 2 वरां 2.5 वरांची वाट. आमी सांगलें ओके हांव करतां. आमी दोगांयनी केलें. पळय पावर ऑफ द फास्टींग एंड प्रेयींग हांव कितलें म्हणटा. आनी तो दुसरे दीस आमी येयल्या उपरांत तेची म्हाका 4 दिसांनी तेची मम्मी मेवली. म्हणटा मरिया थँक्यू. तुवें फास्टींग केलेलें म्हज्या चेड्या पासत. हांवें सांगलें तुज्या चेड्या पासत करूंक ना. आय वॉन्ट टू फील मोर वीथ पावर ऑफ द होली स्पिरीट. इंटेंशन तशें आसता न्हू. आमी कोणाच्या घरा गेलीं प्रे करूंक म्हणटा. तेणें म्हणलें तो नेक्स्ट डे तो तेंच्या घरा बरोबर पेरंट्सा बरोबर वचोंक लागलो प्रे करूंक. आनी तो चर्चीन बी वचोंक लागलो. आनी आतां तो आफ्टर दॅट तो जालो बरो. डिप्रेशन आवट ऑफ डिप्रेशन. आनी तो आतां UK आहा. आनी ती आमकां सांगताली सदां मेवली म्हणटा म्हज्या चेड्याक प्रेयरान दवर. आनी तुज्या चेड्याक म्हाका जेन्ना वेरेवर आय रिमेंबर हीम हांव तेका प्रे करतां. तो हांव इतलें देवाक आर्गां दिवंक म्हणटा. म्हजें इतकें देवान म्हजें केलें बरें केलें म्हाका. पेन ना. आयज डॉक्टरागेर वचोन येयलें. स्वेलिंग काम आहा. आनी आंजबोड्यान देवान आमकां कश्ट धाडलें तेका हांव सुबेज आर्गां दितां दोनी देवाक. तो आमकां सगल्याक घेवन भोंवलो. मागीर तूं वच आमी मॅनेज करता. तो ना हे म्हजी चर्च. तेणें म्हणलें ही म्हजी चर्च. तुजे बरोबर रावपाक म्हजी ही चर्च. सो आय वॉन्ट टू गीव ग्लोरी एंड देवाक आर्गां. महिमा देवाक म्हाका आंजबोड्यो धाडलो म्हणून. प्रेज जीसस. आर्गां जेसूक. आनी कोण आहा सिस्टर एलिजा?
Praise Jesus, Jesu. my dear brothers and sisters in Christ. Argan Jesu. Arkan आ, Jesu. म्हाका ही संदी दिलोली Jesu Kargan. दिता. आनी देवान म्हाका हे सोबीत भाव भयणां माणकां मोतयांनी बोल्लोलीं भाव भयणां सुरगीचे ग्रेस कायन बोल्लोलीं भाव भयणां आनी हो प्लॅटफॉर्म म्हाका दिलोले पासत हांव देवा आर्गां दिता. पयले सुवातेर म्हगेली फर्स्ट गोवायकी राती एक कुटुंबाक हांव विजीट करपाक गेलें. त्या कुटुंबान एकूच भुरगें आवय बापाय गेलें आनी तें हूंय एवरी नाव एंड देन सीक पडटा आनी तेका डॉक्टरांगेर बी वयलें. डॉक्टर सांगताय कांय ना आतां तेणी लास्ट आतां हे पावटी सीक पडले तेन्ना चड सीक जालें म्हण तेणी एज डॉक्टरान तांकां सजेशन केलें ते भाशेन तेणी सगळे टेस्ट केले कांय ना एकूच उरलो आहा रिपोर्ट येवपाचो. तेणी सांगिल्लें जेन्ना आमगेलें तेन्ना आनी जेन्ना हांव तेंगे एंट्री आमी ओडखनाय तांकां बट थ्रू कोणें तरी लोकेट केलें वोसोन ते भुरग्याक SSC आहा तें सो आतां फाल्यां एग्जाम स्टार्ट जाताय मातशें वोसोन प्रे कर म्हूण. सो आर्गां जेजू जेन्ना हांव गेलें तेन्ना हे भुरग्याक चोयतोण नाहलोलें लायक एक एक रोज जे भाशेन मोत्ता भावता ते भाशेन हें भुरगें जालो आसलोलें. आमी कांय क्वेश्चन केलें ना पूण हांवें तांकां संदी घेयली आनी तांकां कळ्ळें कित्या मुगे घोरकारा तीं ओडकोताय आनी तेगे फेवेला तेणें इस्कलां भुरग्यांक देवागे उतरा विशीं तेणें तांकां सांगलोलें भुरग्यांक कित कोराय तें. रिटायर जाता तेन्ना लास्ट फेवेल दिता तेन्ना तेणें त्या भुरग्यांक सगलें सांगसो तेका कळ्ळें आमी तांकां देवागे उतरा विशीं शिकोवपा येयलें. हांवें म्हणलें म्हाका इल्लो टायम दियाय. ओके म्हणलें आनी आवय बापूय आनी भुरग्यां बसोलीं आनी आर्गां जेजू हांवें म्हणलें कांय भिनाका आतां फकत म्हाका हो इल्लोसो तुमगेलो टायम दियाय आनी तुमी चोयतो म्हणलें हांव कांय कोन्ना. जेन्ना तेणी हो टायम देवा दिलो त्यागे उतराची सोजमणी तेणी घेयली आनी हें उतर आयकोता न्हू हे भुरग्यागेलें सिच्युएशन लायक तेका उबें देखून रावोंक जायनाहलें इतू वीक जालो सारकें. चोयल्या ते सिच्युएशनान चोयल्या कोटा आनी ती सांगताली हांवें म्हणलें स्टॉप कर तें आम तें उलयच न्ही आम तें उलयच न्हू देव कित कोत्ता तें चोया म्हणलें. मागीर हें उतर आयकोता भुरग्यागे सिच्युएशन कंप्लिटली चेंज जालें लायक एक फूल फुलता ते भाशेन हे भुरगे आख्खेच सुरोबाय आनी मागीर तेगे मामी डॅडी म्हणलें तेजे तोंडा चोय तेका चोय आनी तेगे दोळे देखून सारके डीम जालोले ते सारकें बॅक टू नॉर्मल येयलें. देवा आर्गां आनी हें उतर काबार जायन मागीर तेजे हांवें ले हँड्स केले प्रे कोता म्हळ्यार तें आनी कंप्लिटली प्रेयर काबार जाता म्हळ्यार सारकें हें भुरगें बॅक टू नॉर्मल येयलें. आर्गां जेजू आनी ती जेन्ना हांव तांकां हें उतराची सोजमणी दिता तेन्ना ती आमगे भासाभास जाताली. हे भाशेन जेन्ना आमी शिकताय तेन्ना आमच्यांनी विचारूंक जाता एकमुकट्या कडेन ते भाशेन आमच्यांनी एक आमी इगोर्जी वयताय तेन्ना आमकां तर सोजमना तेन्ना आमच्यांनी विचारूंक जाता. ती म्हणपाले भयणी म्हजे तूं जे भाशेन शिकयता हे भाशेन आमकोडे आमकां चर्चीन शिकूंक जाय आनी आमच्यांनी तें विचारूंकूय जायना. सो आर्गां जेजू हांव हेजे आनी मुखार वचना पूण हांव देवा आर्गां दितां हें भुरगें आयज तेगे रिपोर्ट येयला तो एक उरलो तो आनी तोय रिपोर्ट कांयच ना हें भुरगें बरें आहा आनी तेगे मामी डॅडीन सांगिलां की हें भुरगें आयज गेलां तें इस्कॉला गेलां सो बरें आहा म्हूण. देवा आर्गां ह्या भुरग्या पासत आनी ह्या कुटुंबा पासत. Jesu Kargan. Jesu Praise Kargan. God, Jesu Karga. Thank you, Jesus. तेच भाशेन मुगे घोरकारागे कलिग्स तो हे भावा मोबायल ऑपरेट करपाक कोणना सो तेका एक गव्हर्मेंट जॉब मोबायलाचे सगळे मोबायलाचे ऑपरेट करपाचें आतां तेका तें काम दिलें आनी तेका कोणना आतां तेका तें जायना ते कोडे बट इवन दो तेणें सांगिल्लें आपल्याक हें कोणना म्हाका ही जॉब नाका म्हूण इवन दो तेगे आयकिल्लें ना बट ती तेका जॉब पडली सो तो ही जॉब कोता आसतना सारको इतुलो बेजार जातालो कित्याक तेका कोणना म्हूण तें आनी
तेका सुसायड करपाचे थॉट्स येताले. सो हे टायमार तेगेले दुसरे कलिग्सान आमकां सांगिल्लें तो अशें चिंत्ता मिन्स एशे कोन्न मोदें रोडार वचून गाडी वयताय तेन्ना मोद वचून उबो रावन सुसायड करपा. मातशें वचून तेका हेल्प कोरय. आर्गां जेजू हांवें म्हणलें गो म्हणपा लागलो आमी आयज या लेट कोच्ची न्हू. म्हणलें बरें वय रॉंग डिसिजन घेचनी आदी हो मो साल्वार करूं जायो. जेन्ना आमी गेलीं तेंगे तेन्ना देवा आर्गां ती बाय सोरों येतालीं. तेका कळ्ळें आसतलें आमकां आनी हेज्या पयलीं आमी गेल्लीं तेंगे. सो देवा आर्गां तेका बसयलें तेका कळ्ळें कित्या येयलें तें. हांवें म्हणलें मातशें तूं भायर वचपा रावता तुका उलोवपा जाय. ओके म्हणलें येयलो पोत्तून बसलो तो घरान आमकां बसयलीं आनी सांगपा आनी तेगे हे भुरग्या भाशेन सामको इतुलो वीक परिस्थिती तेगेली दिश्टी पडटा आनी सारको स्किनी जालोलो. आनी आर्गां जेजू आनी तेणें स्टार्ट केलें आपल्यागे प्रॉब्लेम सांगपा. हांवें म्हणलें तें प्रॉब्लेम बाबा थिंगा दवरया. हांवें म्हणलें देव कितें सांगत तें चोया म्हणलें हांवें. रेडी आहा तूं आयकोंकू म्हणलें. मातशें टायम दित मरे. ओके म्हणपा लागलो. आनी तेका हे परिस्थिती जें कितें तो सांगतालो तेजें कितकोन मुखार वचों जाय फेस करपा जाय तें तेका शिकयलें. आनी निमाण कोडे म्हणलें हांव तुजें प्रे करूं येयलां पूण उतर गरजेचें तुका सोजमूंक. आमकां उतर आमी वाचताय पूण आमकां सोजमूं दिना जाल्यार आमी सांडलें. सो तूं म्हणलें भायर सर तेन्ना हो वावर तुका जायना पूण तूं देवाको तेको उलयन वयता. ना म्हणपा लागलो डेली एशे कोन्न बायबल वाचिता डेली रिडींग तें कोत्ता जालें. ओके म्हणलें मागीर तेका थिंगा शिकयलो आनी देवा आर्गां जेन्ना तेणें हे उतरा प्रमाणें आपल्यागे मोन बदल्लें आनी तेका मागीर म्हणलें तूं कितें करूं जाय तें तेका तेंय शिकयलें आनी प्रे केली. आनी आमी आमगे काम केलीं आनी येयलीं. आनी तूं म्हणलें चोयतलो जे भाशेन हांवें तुका लोकेट केला ते भाशेन तूं करीत तूं चोयता म्हणलें सगळें तुगेलें आतां जे भाशेन तुका पयलो कास्तीक पडटा तें पडपाना. सगळें देव म्हणटा तुका ते हेल्पर धाडटलो. कांय चिंतनाका आनी तुजे म्हणलें तोंडांतल्यान हे नॅगेटीव उतरां उलयनाका. सेकेंड डे तेणें रोखडोच इवनींग फोन केलो मुगे घोवा आनी तेका सांगिल्लें तेणें घोरकान हे सांग तुगेले देव बरें करूं. सेम मॉर्निंग तेच द अदर डे मॉर्निंग तेका जो वर्क तेका जायना आसलोलो मोबायलाचेर करपा तें तेका हेल्पर देवान थिंगा पाठयलें आनी स्मुथली सगळें जें तेगे पेंडींग आसलोलें तें तेका करपा हे आदारी देवान पाठयलें. आर्गां जेजू आनी तो इतलो हॅप्पी जालो आनी तेका तें जें विकनस तेज्या भितर आसलोलें तेंवूय तें विकनस गेलें आनी तो तेका एक भाशेन न्यू स्ट्रेंथ एक बॉड केशें तेका येयलें म्हूण तेणें तो सगलो तेका बायले सांग थँक्यू म्हण कित्याक तें मागणें केलें आनी आपल्या हांवें चिंतू पसाना म्हूण जें मुको जायना आसलें देवान एकूच दिसान तेका तो सिस्टम शिकयलोलो पूण देवा आर्गां जें उलयलोलीं थिंगा उतरां तीं हे भावा सवें कळ्ळें आनी हो भाव आयज हॅप्पी आहा. आर्गां जेजू तेच भाशेन ते भावागेली आवय हांव सरप्रायज जेन्ना तेंगे हांव एंट्री केली तेन्ना एक टायम आसलोलो तेगे माय मोर दॅन 80 years ओल्ड ती जेन्ना ती सीक आसलोली तेन्ना हांवें तेचेर प्रे केलोलें. आतां आर्गां जेजू जेन्ना हांव एंट्री केलें तेन्ना ही आवयक हांवें चोयलें तेन्ना ती 80 मोर दॅन 80 दिसना आसलोली. इतुली तेका ती एक देवान लायक भुरगेंपण दिलां लायक भुरग्या भाशेन ती जाल्या आनी जेन्ना हांव सांगतालें तेन्ना तिवूय म्हणटाली आपल्यागे पुता बाये हांव तेका सांगतालें आनी देवा आर्गां चोय आवयकूय देवान उजार केलोलो पूण ते टायमार तें काम तेका जायना म्हूण तो कितें कोत्तालो सुसायड करूं चिंत्तालो. आनी हांव इतू खुशाल हे आवयक चोयन देवान आयज मोर दॅन 80 ही आवय पूण ती 80 वर्सां दिसना इतुली सारकी स्ट्रॉंग आनी काय बरी ही आवयक देवान भाशेन बरें जिवीत दिलां म्हूण हांव देवा कितून नात रां प्लस पोंत रां हांवें ती देखून तेन सांगिल्लें. हांवें म्हणलें हे माय जे दिसा हांव तुजें मागणें करूं येयलोलें तेन्ना तुवें हें देवागे उतर आयकिलोलें आनी आयज पर्यंत तूं तें ती म्हणपा लागली बाये जेन्ना तूं आतां म्हाका दिसता हांवें तेचेर प्रे केल्यार 2 वर्सां 2 वर्सां कितें ऑलमोस्ट 2 years
ते मेरेन सान बाय म्हणपाक लागली, आपूण दुयेंत म्हणलो पडलो ना आर्गां जेजू. आनी चोय म्हणटा हांव मुगे पुता सांगतालें पूण पूत आयकना आसलो. आर्गां जेजू मागीर म्हणलें आयजतान सोगलें चेंज जालें. सो देवा आर्गां हेवूय भावा पासत हांव देवा आर्गां दितां. थँक्यू जेजू. प्रेज यू जेजू. होवूय कुटूंब देवान जेजू कार्गम जेजू कार्गम तेंचो मोग कोता. तेच भाशेन आनीक गवायकी हांव दिवंक सोदतां. एक भयणीक तिका सिस्ट प्रॉब्लेम आसलोलें. सो जेन्ना हांव तिका उतर शॅर करपाक मिन्स तेजेर प्रे करपाक गेलें, आमगेली भासाभास आसता तेन्ना देवागे उतर ती हांव शिकयता आसतना ती म्हाका तेगे एक उतर बरें दिसलें. लायक ती ही भयण म्हणपा लागली, जे भाशेन तूं शिकयता हे भाशेन आमकां इगोर्जेन आमकां यादनीक शिकयनाय. हांवें म्हळें शिकयनाय जाल्यार आमी खंय वचूं जाय. देवा आर्गां ही भयणी तशें जेन्ना उतर आयकता हेवूय भयणी जे एक भाशेन आमकां आमगे जिवितां हे जेन्ना हे काळोखाच्यो पदव्यो येताय तेन्ना आमी सामकी डावन पडटाय. पूण देवा आर्गां देव आमकां सांडूंक दिना ना म्हूण आमचो इबाड जावपाक दिना. हे भयणीकूय तशें हेल्पर धाडलो आनी तिका हें उतर शिकयता तिका कळ्ळें आमकां एशें कोन्न म्हणटा ती शिकयलो ना आनी एक भाशेन तें उतर घेवन आमी केशें कोन्न झुजूचें तेंवूय आमकां खबर ना. सो देवा आर्गां म्हणपा लागली ती एक भाशेन एप्रिशिएट करपा लागली आपल्या जायतें आनी इतू खुशाल की हें उतर आयकोनूच हांव जें कितें आशेतालें म्हजी भयणी म्हणपा लागली तें तुजे वरवीं एक भाशेन देवूच आमगे म्हाका भेटों येयलें. हे मुगे दुका वेळार म्हणपा लागली हांव खोश्ट आहा म्हाका मुगे घरा आहाय फामील आहा पूण हे एकटो बसून म्हणपा लागली आपल्याको इचान ना कितेंच इचान ना हांव फकत मुगे देवाको दितां. आनी हिवूय भयण तशें चड उतर नको पूण देवा आर्गां ते घोडये तेन जें तिका जाय आसलो तें उतर शिकयलें आनी तिका सांगिल्लें कोणूय तुगे मोगा तुका सोडून वचत पूण देव तुका सोडपाना. देवान पवित्र पुस्तकां सांगलो आहा हांव तुका केन्ना सोडपाना म्हूण. सो हे भाशेन हेवूय भयणी हांवें शिकयली आनी जेन्ना तेजेर प्रेयर केलें देवा आर्गां आनी ती इतुली खुशाल ती देवा आर्गां दिवपा लागली तेच घोडये आनी म्हाका थँक्यू म्हणपा लागली. आनी देवा आर्गां ती आतां टेस्ट करूंक वयतली तेन्ना तेगे हांव मानून घेतां थंय गेलोय तशें रिपोर्ट नॉर्मल येतो म्हूण. देवा आर्गां हांव पयलें हांवें मानून घेयलां इट्स कांय ना तेजे भितर कित्याक वान्स जे सुवातेर देव म्हाका पाठयता देवा जाय ते ओतम्या साल्वार केलोले ते साल्वार जाताच. सो देवा आर्गां हेवूय भयणी पासत हांव देवा आर्गां दितां. शी इज फ्री म्हूण सगले हे जे खाडोका पदवी आहाय त्यो तेगेल्यो गेल म्हूण जेजू क्रिस्तान ऑलरेडी ते वयले क्रुसार किडावन तेचो नाश केला आनी हेवूय भयणी जैत दिल म्हूण हांव देवा आर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. जेजू कार्गम जेजू कार्गम जेजू कार्गम. आर्गां प्रेज गॉड. काय बरी टेस्टमनी बाय अलिसा देव बरें करूं तुका आमकां तुवें सगळ्यो टेस्टमनी शिकयल्या म्हणून सांगलें म्हणून कित्याक जेन्ना आमी गोवायकी दिता कितें आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान कोत्ता आनी तांच्या जिवितान बरें जालां तें ही जावन आसा आमची एक व्हडली गोवायकी ह्या निमाण्या दिसांनी की आमी वसोन हें देवाचें उतर परगट करून दुसऱ्याचे त्रास पयस करून तांकां उतर सोच शिकोवंक आनी देवाक महिमा हाडूंक. जेजू कार्गां जेजू कार्गां. प्रेज गॉड. आनी Praise कोण God. हा बरें हांव तुमकां एक टेस्टमनी कोण सांगूंक सोदता. No, brother. नटी तूं दिता टेस्टमनी. No, brother. No. Praise God. बरें हांवें तुमकां कालच्या बुधवार दीस सांगलेलें की हांव हॉस्पिटलान गेल्लो एका पाद्रीची भयण बरी नासली म्हणून हांवें सांगलेलें ना ना सांगूं ना. ओके
कितें घडलें कालच्या बुधवारा दीस न्हय मंगळारा दीस म्हाका दिसता सोमारा दीस म्हणजे ह्या सुमारांनी कालच्या सुमारान आमी डॉन बॉस्को मिसाक वता तो मिस जातकूच वो पाद्री फादर बेनेट म्हणून डॉन बॉस्को हांगा लागींच तो म्हजे कडेन येयलो मिस जातकूच म्हणून विन्सेंट म्हणून लागलो एक एकदम वायट खबर आहा म्हजे भयणीक काल एक्सिडेंट जालो फाटल्यान तिका कोणें गाडी मारली ती फाटल्यान बसलेली तिचो घरकार चलयतालो तिची धूव बसलेली फुडें आनी ती फाटल्यान हारली आनी फाटल्यान गाडी सगळी पिड्यार जाल्या तिका मार लागल्या तोकलेक आनी तिची तोकली फुटल्या आनी दोतोरान सांगलां ती वाचत जाल्यार व्हडली मिलाक जातली सगळो मेनू फुटला सायडीक फुटला आनी आख्खी कुडीक घाव जाल्यात बी इतली ती म्हणजे ती अनकॉन्शियस आहा म्हणून लागलो ती आतां GMC ICUन आहा तुज्यान वचोन तिचेर मागणें करूंक जाता हांवें म्हणलें फादर आतां हांव शोलापूर वचपाचो आहा ह्या 2-3 दिसांनी पूण हांव ट्राय करतां आनी कितें जालें हांव म्हजी इलेक्ट्रीक स्कूटर हांवें रिपेर करपाक दिल्ली वेर्ना म्हणटच त्या दिसा दुसऱ्या दिसा म्हाका कॉल कोणें केलो की गाडी तयार जाल्या म्हणून ओके म्हणजे म्हजी मिसीस गाडी घेवन मोटरान घेवन म्हाका थंयसर वेर्ना व्हेली आनी तेजे उपरांत ती स्कूटर घेवन हांव पोत्तून येतालो म्हणजे बास्तोरा पोत्तून येतालो स्कूटर घेवन ती फुडें आयली हांवें चिंतलें आतां आमी वेर्नाथान पोत्तून बास्तोरा जाल्यार म्हज्या मनान येयलें की फादरान सांगलेलें त्या आपले भयणीचेर मागणें करून हांवें गाडी थांबयली म्हणजे मिसेसाक सांगलें तूं मातशी राव मातशी रस्त्यार हांव GMC मेडिकल कॉलेजान वचोन येता फादराक फोन करता हा ना तो लॉंग स्टोरी शॉर्ट हांव पावलो थंयसर तो पाद्रीय मेवलो म्हणून सिट्युएशन एकदम वायट आहा आमकां ICUन पासून वचपाक मेळ्ळो ना कित्याक तिचे कोणाक इन्फेक्शन जायत म्हणून ती सामकी डावन आहा हांवें म्हणलें फादर आमकां चान्स मेवतलो भितर वचपाक लॉंग स्टोरी शॉर्ट ताणें कोणाक विचारलें दोतोरांक कितें विचारलें आनी म्हाका आनी ताका एंट्री मेवली थंयसर पावना फुडें म्हज्या भयणीनो तिची परिस्थिती एकदम वायट जाली तिचो मेनू हो फुटलोलो तो ताणें स्टीच केल्लो म्हणजे तुमी जाणा स्टीच करप म्हणजे कितें तें सगळें फुटलेलें आनी एके सायडीक फुटलेलें आनी ताणें स्टीच केल्लो म्हणजे कितें ऑपरेशन करून म्हणजे थोड्या वेळा पयलीं सगळे मॉनिटर आहले आनी ती सामकी ती अनकॉन्शियस जाल्ली आनी एकदम परिस्थिती वायट घरकार तिची धूव तिचे भाव वो पाद्री सगळीं थंयसर मागणें करतात पूण जेन्ना हांव थंयसर भितर गेलो म्हज्या मनान एक वस्त येयली हांवें तुमकां ही गोवायकी दिल्या जायत हांव नोको हांवें ह्या प्लॅटफॉर्माचेर गोवायकी दिल्या वा नो हांव नोको एकलो 2-3 वर्सां पयलीं एकलो भुरगो ऑस्टीन म्हणून आहलो केप्यांचो रस्त्यार पडलेलो कोण जाणो आजून पासून तुमकां मनान आहा 21 वर्सांचो भुरगो तुमकां आजून तुमच्या मनान आहा ही टेस्टिमनी ना ब्रदर बरें म्हणटच 3 वर्सां पयलीं हो 21 वर्सांचो भुरगो ताका 2 वरां सकाळीं पुलीस पेट्रोलान ताका रस्त्यार केपें पणजेच्या रस्त्यार ताका रस्त्यार खोणान मेळ्ळो तो खोणान म्हणजे खोणान पडलेलो म्हणजे तो मोटरसायकल पडलेली आनी तो थंयसर पडलेलो आनी मागीर ते पुलीस पेट्रोल हाडली म्हण रस्त्यार ताणें तो ताका उखल्लो गाडयेन घालून ताका हॉस्पिटलान गेलो हॉस्पिटलान ताका सांगलें जावचें ना म्हणून ताका GMCन घातलो आनी वो भुरगो जावन आसा ही आमची सिस्टर पालोटीची सिस्टर इनासीन म्हणून ती पालोट्यान रिलिजियस सिस्टर आहा तिचो काजन जेन्ना त्या भुरग्याक पळोवपाक गेल्लो वेच्या आदीं ICUन हांव म्हणटा सगळ्यांक सगळो बरो जातलो बरें जातलें ताचें कांय जावचें ना कित्याक हांवें ताका पळोवंक नासलो पूण शेकीन जेन्ना ताच्या आंटी बरोबर हांव भितर गेलो आनी ताका पळयलो ही 3 वर्सांची खबर तेन्ना म्हज्या मनान हांव चिंत्तां
हो भुरगो जिवो कसो हा ताचो दोळो भायर येयलो असो आहलो. आख्खी कूड ताची घायान भरलेली, सामको स्नोमॅन कसो ताका बांदून दवरलेलो. ताच्या तकलेन इतलें डिप्रेशन गेल्लें, म्हाका दिसता कितें मार लागलो ताका आनी ताचे एका बॉला भाशेन ताचें डिप्रेशन भितर जाल्लें. आनी आख्खी कूड ताची बँडेजान आसलेली आनी ताका इतलें मॉनिटर आहलें. आनी जेन्ना ताका पडलो, म्हज्या मनान हांव चिंत्तां, हो भुरगो जिवो कसो हा. हाव इज दीस बॉय स्टील अलायव्ह. जेन्ना हांव अशें चिंतलें, पवित्र आत्म्यान म्हाका कन्विक्ट केलो. हांवें देवाचें बोगसोणें मागलें आनी त्या वेळार पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें, हो मोन्नाचो आत्मो जो ह्या जाग्यार आसा, बाजेच्या म्हणजे बाजे कडेन हा, द स्पिरीट ऑफ डेथ नेक्स्ट टू द बेड, त्या मोन्नाच्या आत्म्याक तूं जेजूच्या नांवान पयस कर. आनी त्याच वेळार ताच्या पांयाचेर हात धरून फकत इतलेंच म्हणलेलें, स्पिरीट ऑफ डेथ लीव ऑस्टीन नाव. इतलेंच म्हणलेलें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलेलें. ताका हील कर, ताका पेकोणी दी आनी जेजूच्या नांवान ताका कांयच ना. हांवें तितलेंच म्हाका पवित्र आत्म्यान फकत मोन्नाचो आत्मो भायर वच म्हूण सांगलेलें, तितलेंच. आनी जें सांगलेलें म्हाका पवित्र आत्म्यान तें हांवें हात धरून ताचेर मागणें केलें. जेन्ना हांवें मागणें केलें, पवित्र आत्म्यान आपलें काम केलें. कित्याक आमच्यान पेकोवणी कोणाक दिवंक जायना. आमी फकत इन्स्ट्रुमेंट. पेकोवणार कोण? जेजू. पेकोवणार जावन आसा पवित्र आत्मो. आमी फकत तें कॉप, रितें कॉप. भितर हा तो पवित्र आत्मो, भितर हा तो जेजू. ताजी पदवीन सगळी पेकोवणी मेळटा. वी आर ओन्ली द इन्स्ट्रुमेंट्स. पूण मागणें केल्या उपरांत आमी गेलीं थंयसरली आनी भायर वचोन सगळीं जी गांवाची लोक आहलो तांकां सांगलें, तुमी घरा वचात. फकत माय आनी ताजी दुयेक पुताक एक पूत आहलो ताका राव म्हणलें. त्या भुरग्याचो भाव ताका सांगलें, दोगां तुमी रावात आनी फकत इतलेंच म्हणात, आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी ऑस्टीन बरो जालो. इतलेंच म्हणलें. आनी दुसऱ्यांक भायर धाडा, जी केप्याची आयल्या, गांवाची आयल्या, शेजारी सोयरी येयल्या, तांकां सगळीं धाडात. तांकां थंयसर धांवडायलें हांवें आनी तांकां सांगलें, इतलेंच म्हणा, भितर आनी विचार नाकात. आमकां सोयया, दोतोर कितें हा, कशें हा, कितें हा, ह्यो सगल्यो खबरो आमकां दोतोराक विचारूंक जाय. दोतोर आतां देव जाता थंयसर, वय की ना. हांवें म्हणलें, दोतोराक आनीक विचार नाका, फकत इतलेंच म्हणा, आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हजो पूत ऑस्टीन बरो जालो, म्हजो भाव बरो जालो. हें म्हणून हांव घरा गेलो. दुसऱ्या दिसा जो भुरगो मोन्नाचे तोरेर पावलो, म्हाका दिसता ते रात पासून ताका दोतोर म्हणटाले ते फामिलीक, तुमी तयार जायात, ताजें कांय जावचें ना. कित्याक ताजी इंजरी इतली वायट जाल्या, ताजी कुडीन कितलें मोडलां, तो मेनूक मार लागला, दोळे भायर येयल्या. हे सगळी परिस्थिती पळोवन कोण ताका कसलीच गॅरंटी दिनासलो. पूण भाव भयणीनो, देवान मिलाक केली आनी त्या भुरग्याक दुसऱ्या दिसा आयसीयूंतलो भायर काडलो आनी वॉर्डान व्हेलो. आयज तो जिवो आसा. 3 वर्सां जालीं. तो चलता, उलयता, खाता, भायर वचना, पूण ताची पेकोवणी जायत वता. म्हणून जेन्ना कालच्या सुमारान हांव भितर गेलो, पवित्र आत्म्यान म्हज्या मनान त्या भुरग्याची टेस्टिमनी म्हाका दाखयली. त्या भुरग्याची, हेंची 21 वर्सांची भुरगं, आतां तो 24-25 वर्सांचो आहा. त्या भुरग्याची टेस्टिमनी म्हज्या पवित्र आत्म्यान म्हज्या मनान हाडली. आयकतात तुमी म्हज्या भयणीनो? आयकतात सगळीं? Yes, brother. Yes. जें काबार जाल्लें, पवित्र आत्मो केन्ना सोडून आमकांय गोवायकी जाय, आमकांय एनकरेजमेंट जाय. म्हणून जें हांवें पळयल्लें 3 वर्सां पयलीं, तेंच म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें, वच आनी तिचेर हात दवर आनी फकत इतलेंच म्हूण, मोन्नाच्या आत्म्या ह्या बाजे कडेन. तो पाद्री आहलो म्हजे बरोबर. पाद्री सगळे मागणें आयकता. हांवें म्हणलें पाद्री वजीर, मोन्नाच्या आत्म्या जेजूच्या नांवान हांगा सरलो भायर वच.
भायर वच इतलेंच म्हणले आनी पेकोणी दी अशें कर कित्याक तिची परिस्थिती एकदम वायट तकलेक माल लागत जाल्यार इतलें ऑपरेशन केलें जाल्यार म्हज्या भयणीनो खंयसरूय माल लागू शकता हाताक पांयांक पोटाक हांगा थंय पूण जेन्ना मेंदूक माल लागता वा काळजाक माल लागता मनशाची गॅरंटी केन्नाच आसना पूण देव तो देव जेन्ना पवित्र आत्मा कितें सांगता पवित्र आत्म्याचे प्रमाणे करचेंच पडटा वय की ना वय की ना होय ब्रदर म्हणटोच होय हांव ह्या फुडें तुमकां आतां व्हॉट्सॅपाचेर कितें घडलें तें तुमकां हांव दाखयतां ओके पळयात आतां व्हॉट्सॅप म्हजो व्हॉट्सॅपाचेर मेसेज पळयात ह्या पाद्रीन दुसऱ्या दिसाची खबर वाचात कोण वाचूंक शकता Dear, I heard to my astonishment that she shifted to a normal ward 108. Surprisingly, she's off the ventilator. I will go to see her in the evening. Open her eyes, recognizes people, receives communion, nods her head when asked certain questions, was feeling drowsy. So I really don't know how she was shifted. Maybe they needed a bed or a miracle has taken place for sure. But thanks for your prayers and pray for complete recovery. बरें Praise तेजे God. उपरांत ताका कितें Amen. मेसेज धाडली पळयात They did not need a bed, Father. God's hand for sure makes no mistake about it. Thank you, Jesus. Please ask the family and you to pray this powerful healing verse. Thank you, Jesus. By your stripes and wounds, my sister is completely healed. Say it 300 times a day, 100 times each time. Praise God. Praise Jesus. Praise Jesus. दुसऱ्या दिसा तिची परिस्थिती ती आयसीयून आसली तिका खंय व्हेली Normal shift. नॉर्मल वॉर्डान म्हणजे हें जालें मंगळारा दीस बुधवार ही ताणें खबर म्हाका ब्रेस्तारा दीस धाडल्या म्हाका दिसता हांव गेलो हांव ऑलरेडी तेन्ना हांव हांगा आसलो हांव शुक्र दीस गेला सोलापूर पूण थर्सडे ताणें म्हाका मेसेज धाडली म्हणटोच जेन्ना हांव तुमकां सांगूंक सोदतां म्हज्या भयणीनो एका पाद्रीक पळय ताणें पळयलें ताची त्या दोतोरान कितें सांगलें तें ताणें आपल्या दोळ्यांनी पळयलें तिची परिस्थिती वायट आसली दुसऱ्या दिसा पवित्र आत्म्यान तें मिलाद केली पूण तो कितें म्हणटा तांकां बाज जाल्ली ओ मिलाद केली हांव नोको बाज देखून हांवें ताका सांगचें पडलें फादर ही पाजेक लागून न्हय ही देवान तुज्या भयणीक मिलाद केली वय की ना होय Yes. ब्रदर म्हणटोच Exactly. हांव ताच्या फुडें तुमकां आनी एक तिजो फोटो दाखयता ओके तिजो फोटो पळयात हो तिजो फोटो पळोवंक जाता सगळ्यांक होय ब्रदर हो फोटो ताणें काडलो आनी म्हाका धाडलो सेईंग दॅट ही आतां वॉर्डान आहा ती आतां दोळे उक्ते केल्ले आयकतात तुमी Yes, brother. काल हांव येतकूच हांव येयला सोलापूरथान हांव पोत्तून येना फुडें काल तिका पळोवपाक गेलो आनी तेन्ना तिका पळोवपाक गेलो पळयत म्हज्या भयणीनो ताणें म्हाका आतांच मेसेज धाडल्या हांवें ताका सांगलें डियर फादर एनी अपडेट फोटो ऑफ युअर सायड आय सॉ येस्टरडे एट हॉस्पिटल तो म्हणटा नॉट येट बट शी स्पीकिंग इन अ लो टर्न ती उलयता Praise God. Thanks a lot for your prayers. I appreciate very much. आता हांव तुमकां कित्याक ही खबर दितां कित्याक हांव तुमकां खबर दितां अंडर नॉर्मल सर्कमस्टॅन्सीस म्हणजे ही कोणाची परिस्थिती अशी पॉयट जाल्या कोण गॅरंटी दिना दोतोर दिना कोणूच दिना पूण ह्यो वस्तू आमकां आमी पळयत जाल्यार आमच्या दोळ्यांनी आमकां जाय जे आमी पळयता आमच्या दोळ्यांनी ते फोट म्हणून आमी मानूंक जाय Amen. Amen. तुमच्या Amen. दोळ्यांनी हांव पळयता ती Praise फोट Jesus. म्हणून हांवें पळोवंक जाय एक पाटी म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलें की जे देवाचें उतर म्हणिना
हांव ताका फोट म्हणटा. आय कॉल इट अ लाय. Praise God. आयकतात हांव कितें सांगूंक सोदता तें आयकतात तुमी? If I Yes, brother. consider what I see with my physical eye, which is not according to the word of God, हांव म्हजे फुडें एक फोट पळयतां. I see a lie. सारकी फोट म्हणून. म्हणटोच जेन्ना ती फोट जावन आसा, हांव त्या वेळार पवित्र आत्म्यान विचारता, म्हाका ह्या वेळार कसले मागणे करूंक जाय? पेकोणीचे ओ मनाचे आत्म्याक थंयसरलो पयस करपाक? कित्याक म्हज्या भयणीनो, पदवी आसा आमचे कडेन. आनी पदवी आसली जाल्यार आमी त्या जाग्यार वचोन दुसऱ्यांक जेजूच्या नांवान ते मागणी करिना जाल्यार आमी फकत आमच्या घरा बसता आनी लोकांक म्हणटा, भियेनाका, हांव तुजे पासत मागणी करतलो. तुजो कोण तुजे सोयरी आहा, तुजो कोण फॅमिलीचो तांचे पासत मागणी करता. आनी म्हज्या भयणीनो, आमी घरा बसून मागणी करता आनी 2 दिसांनी आमी त्या इंतेराक वेता. वय की ना? फ्युनरलाक वेता. वय की ना? आमी त्या इंतेराक वेता. वय की ना? कित्याक वेता? वय. सारकें. देवाचें उतर म्हणटा, जो कोण बरो ना ताचे पासत मागणी करूं नाका. द वर्ड ऑफ गॉड सेज, डोंट प्रे फॉर द सिक, हील द सिक. तुम्ही सजमना कितें सांगता तें? वय ब्रदर. आमकां सोयी जाल्या इगोर्जेन आमी आयकता, ही सगळीं बरी ना, तांचे पासत मागणी करात. आनी आमकां सोयी जाल्या मागणी करपाक. पूण आमी देवाच्या उतरान आसा जाल्यार आमी जाणो की आमी जी कोण पिडेवंत, जी कोण दुयेंत आहात, तांकां पिडा जाल्यार आमी तांचे पासत मागणी करिना. आमी फकत तांकां जेजूच्या नांवान बरी करता. म्हणजे वी डोंट प्रे फॉर द सिक, वी हील द सिक इन द नेम ऑफ जीसस. आयकतात तुमी? वय. आयकतात? आनी हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपलो बावार्थ प्रॅक्टीस करता, तो आपल्या घरा उठसून उठता. ज्या भाशेन आमची बाय एलिझान आयज गोवायकी दिली, उठता, कोणाच्या घरा वेता, तांचे त्रास पयस करता, तांकां उतर शिकयता, जेजूच्या नांवान तांकां पेकोणी दिता. जेन्ना तांच्या जिवितांत त्रास येता, देव तांच्या जिवितांत कोणाक त्रास आपल्या फॅमिलीन, ताचो बावार्थ मातसो वयर सकला जाता. देव कोणाक दुसऱ्याक भायल्यान हाडटा. कित्याक जेन्ना म्हजो फॅमिलींतलो बरो ना, हांव मातसो इमोशन्स वेता. आय गो इन टू इमोशन्स. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. जेन्ना कोण म्हज्या फॅमिलीचो बरो ना, तेन्ना म्हजी भावना, म्हजे सेंटिमेंट्स मातशे डावन जाता. कित्याक हो म्हजो सोयरो, ही म्हजो पूत, ही म्हजी माय, हो म्हजो पाय, हो म्हजो गोरकार, हो म्हजी बायल, ही आमी सेंटिमेंटान वेता. पूण आमी आतां दुसऱ्याच्या जिवितांत रोवला म्हणून, वी हॅव सोन इन समबडीज लायफ. आमच्या जिवितांत देव आंज बडवे धाडटा आनी आमकां बरेंपण दिता, पेकोणी दिता. Amen. आयकता कितें सांगता तें? डिड यू अंडरस्टँड वॉट आय एम सेयिंग म्हज्या भयणीनो? वय ब्रदर. वय. हांव तुमकां कित्याक गोवायकी दिव म्हूण सांगता. सुमानाच्या सुमाना हांव परतून टेप रेकॉर्डर हांव तुमकां सांगता गोवायकी दिवपाक. कित्याक आमी जेन्ना भायर वेता आनी आमी प्रॅक्टीस करता, आमकां नाका आतां सुमान बोर, 1 दीस सुमानाचो ओ 2 दीस सुमानांतले. थंयसर हॉस्पिटलान गेलीं, कोणाच्या घरा गेलीं, तांकां उतर शिकयलें, तांकां उतर दिलें आनी त्या उतरा वरवीं तांचें जिवीत बदललें. आनी आमी हांगा येवन टेस्टिमनी दिली आनी तांकां पासून ह्या क्लासीक आयकोपाक आपयलीं. कितें घडटा म्हज्या भयणीनो? जेन्ना तांचे त्रास पयस जाता आनी आमी थंयसर तें बीं घातलां म्हणून आमच्या जिवितांत जेन्ना त्रास जातात, देव आमच्या जिवितांत आंज बडवे धाडटा, कोण आमकां आदाराक धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. Praise Jesus. हांव विचारता, कित्याक हे क्लासीन आमी शिकोवन दिता? कित्याक म्हाका शिकोवन दिवपाक जाय? म्हाका फकत गोवायकी आयकोंक जाय. आय वॉन्ट टू हियर ओन्ली टेस्टिमनीज. आमकां शिकोवन नाका. हांव पळयतां केन्ना युट्यूबाचेर, हांगा चड लोक आयकोंक तयार ना. लोकांक जाय टेस्टिमनी. लोकांक जाय आमी जी देवाचें उतर आयकता, हें उतर आयकोन आमी दुसऱ्यांक कितें बरें करता, आमचें जिवीत कशे भाशेन बदलना, कशे भाशेन आमी देवाचें राज फुडें सरपाक वावुरता.
हे आमी सांगपाक बुधवाराच्या बुधवारा ह्या क्लासीर येवपाक जाय. आमकां कांय ना जाल्यार सांगपाक आनी कसली शिकवण जाय आमकां, आनी कितें कसली ह्या निमाण्या काळार आनी कसली शिकवण जाय. what teaching more do we need? आमी जाणो देव आमचो मोग करता, आमी जाणो ताणें आमकां कृपा दिल्या, आमी जाणो आमकां आमचे कडेन भावार्थ आहा, आमी जाणो की ताणें आमकां ताणें काकूत दाखयल्या, आमी जाणो ताणें आमकां कृपा दिल्या. हे सगळें आमी पोत्तून टेप रेकॉर्डरा भशेन आयकलां. हे सगळें आमकां मेळोन आमी ह्या काळार कितें करता? What are we doing with the grace of God? What are we doing with His love? What are we doing with His mercy? What are we doing with all that we have received from Him? कितें आमी करता? हांव विचारता तुमकां विचारता. जो कोण युट्यूबाचेर आयकता मागीर आयकतलो तांचे सोड. जो कोण हे क्लासीक येवपाचो आसलो आनी येवंक ना तांची खबर सोड. पूण आमी जी 9 जाणां 8 जाणां हांगा आहात, हांव तुमकां विचारता. आमी जे उतर आमी म्हणजे बुधवाराच्या बुधवार आमी आयकोंक येता, आमची सगळ्यांची टेस्टिमनी आसूंक शकना. आसूंक जाय. Can not everybody have a testimony? हांव विचारता तुमकां भयणीनो, आमची सगळ्यांची टेस्टिमनी जावंक आसूना? आसूंक जाय. कित्याक ना? पळय, म्हज्या जिवितांत म्हाका हें दुखतालें, जेजूच्या गाळ्यांनी हांव बरी जाली. हें म्हजें लॉस जालें, हें म्हाका मेळ्ळें. ही टेस्टिमनी न्हू ह्या निमाण्या काळार. आतां हांव बरो ना जाल्यार फाटाफाट जेजूच्या नांवान ती पयस करता. खूब फाटी म्हाका कितें त्रास जाय जाल्यार हांव जेजूच्या नांवान तें काबार करता. म्हाजें ती टेस्टिमनी दिवंक जायना. कित्याक हांव जाणो तें उतर म्हजे भितर आहा म्हणून. ते पिडेच्या ओतम्यांक म्हज्या जिवितांत जागो मेळपाकूच ना. पूण जेन्ना हांव तें उतर दुसऱ्यांक दिता आनी दुसऱ्यांचे त्रास पयस करता जेजूच्या नांवान, हांव तो इन्स्ट्रुमेंट जाता आनी तांकां आतां उतराची सोजमणी मेळटा. ती आतां देवाच्या उर्बेन वाडटात, मोगान वाडटात आनी ती देवाच्या राज्यांत भितर स्वता धर्म सोडून तेन्ना आमच्यान टेस्टिमनी दिवंक जाता आनी तांकां ह्या जाग्यार देवाचें उतर आयकोपाक आमच्यान तांकां आमंत्रण दिवंक जाता. वय की ना? वय. Yes, God. आमी कितें करता म्हज्या भयणीनो? आमकांच पयलो प्रश्न विचारया. आमी म्हणटा टेस्टिमनी आहा आनी आमी रावता कोण टेस्टिमनी दितलो म्हणून. पूण आमच्यान एकल्यांनी टेस्टिमनी दिवंक जाता की ना? ह्या बुधवारा त्या दुसऱ्या बुधवारा पर्यंत आमच्यान टेस्टिमनी दिवंक जाता की ना? जाता ब्रदर. आमच्या टेस्टिमनी की आहा? आमी सांगता न्हू ब्रदर तुमी. आमी सगळीं बिजी आहा. आयलो दीस गेलो दीस. उठपाचें, रांदपाचें, नश्तो करपाचो, दनपारचें, रातचें, भास करपाची, चुनो मारपाचो, नेवऱ्यो करपाचें, नातालां येतात. खूब वार पडला आमकां. आतां ह्या दिसांनी आमकां आमी कितें काम करता जाल्यार आनी लोक आमकां कितें ऑर्डर दितलो केक करपाक, ओ कितें ड्रेस करपाक, ओ मोचे करपाक, ओ कितें पेंट करपाक. खूब कामां चलता आनी ही तयारी आमी करता नातालांच्या दिसा एका दिसाची तयारी. पूण नातालां जातात सदांकाल जेन्ना तूं आनी हांव भायर वेता, कोणाक जेजूची खबर सांगता आनी तांच्या काळजांत जेजू त्या दिसा जल्मता. त्या दिसा तांची नातालांची परब जाता. Hallelujah. Praise Amen. Jesus. Christmas is the day when Christ is born in the hearts of people who are doing religion or who do not know the word of God. ही बरी खबर दिवपाक देवान तुका आनी म्हाका विचून काडल्यान. पूण आमी कितें करता? कितें करता म्हणी? हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हज्या भयणीनो, पवित्र आत्मा म्हाका पोत्तून सांगता, हें सगळें शिकोवपाचें आतां बंद कर. खरेंच पोत्तून जेन्ना मागणें करता शिकोवन दिवपाचें बंद कर. सगळे प्रिचरांक म्हणटा हांव बंद करून उडयता. म्हाका जाय फकत लोक गेल्लो भायर आनी लोकांक मेळोवन तांकां बरी खबर दिवं. कित्याक हें ऑनलायन जें चलता, हे रितीर चलतात, हे शिकोवन दितात, हे सगळें करतात, हाची गरज ना. कित्याक ह्या निमाण्या काळार आमी फकत साक्षी जावपाक आनी देवाचें उतर 1 to 1 लोकांक मेळोवन तांकां बरी खबर दिवं. कित्याक लोक येवचो ना. हांव तुमकां फुडें सांगता. हांव शोलापूर गेल्लो.
शुक्रार दीस गेल्लो म्हाका 3 दिसाच्या रितीराक पासत त्या पाद्रीन म्हाका आपयलो फादर विल्फ्रेड शुक्रार सोनवार आनी आयतार आनी एक दिसा ताचे नोमेना चलता कित्याक 8 तारखेर फेस्त जाल्लें सायबीण मायचें द चर्च इज डेडिकेटेड टू इमॅक्युलेट कन्सेप्शन 8th म्हणटा हांव फेस्ताक रावंक ना हांव फेस्ताच्या दिसा सांजचे मीस जाल्लें फेस्ताचें हांव फेस्ताच्या दिसा दनपारां सुटलां म्हाका परतून येवपाक जाय आसलें आनी एक दिसा तो पाद्रीक पुण्याथान आपयतालो केन्ना दोन रितीरांक एक पाद्री येतालो पुण्याचो कित्याक हो पाद्री विल्फ्रेड पुण्याचो म्हणून ह्या 3 दिसांनी म्हाका कितले 1 2 3 4 5 आनी 6 पाद्री मेळ्ळे 3 दिसांनी आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें 6 पाद्री मेळ्ळे आनी तांचे बरोबर हांव जेवतालो खातालो म्हणजे नाश्तो करतालो दनपारचें जेवतालो रातचें कित्याक हांव त्या इगोर्जेन रावतालो आनी हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो ही फकत देवाक मोहिमा दिता ही मोहिमा फकत देवाक म्हजें व्हडपण शिकोवपाक न्हय आनी जेन्ना हांव तो रितीर करतालो मीस जातकूच मीस जावचे पयलीं हांव आख्खो दिसभर शिकयतालो 10 ते 5 पर्यंत 5:30 तेल्स कॉमेस जातालो 6 मीस जातालें मीस जाल्या उपरांत हो पाद्री ते निमाणें बेसांव दिवचे पयलीं पाद्री बसताले म्हणजे एका मिसाक 3 पाद्री आसताले 2 येताले 2 आयले मागीर 2 येताले पुण्याचे ते म्हाका 1 वर आयकताले 1 वर 1.5 वर आयकताले कित्याक म्हाका मीस जातकूच ते निमाणें बेसांव दिवचे पयलीं पाद्री म्हाका आपयतालो ते फुडें सांगपाक कित्याक लोक तिचो बसतालो हे नोवेनाचे मीस आयकोपाक आनी हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो हे पाद्री जे थंयसर येताले म्हाका सांगतात तूं खंय गेलाय शिकोंक हें सेमिनरीन तूं गेलाय हांवें म्हणलें हांव सेमिनरीन वचोंक ना कित्याक तांच्या दोळ्यांनी ताणें पळयल्लें तुमकां पळोवंक जाय जाल्यार हांवें रेकॉर्डींग करूंक ना पूण त्या इगोर्जीचें यूट्यूब रेकॉर्डींग चलतालें ती सायट म्हाका मेळत जाल्यार हांव तुमकां फॉवर्ड करतां जे मिलाग्री जाल्ल्यो त्यो म्हणटच ते पाद्री जे हांव शिकयतालो हांव फकत शिकयना लायव्ह क्लासीक हांव फकत शिकयना शिकयलें ताचे उपरांत कोण बरो ना तांकां सामकें फुडें आपोवन पेकोवणी करपाक आनी धाडपाचें म्हणून लोक 15 वर्सां बरो नासलो कोणाक कितें हें जालें 10 वर्सां कोणाक हें जालें 5 वर्सां कोणाक हें जाल्ली दूख 15 म्हणजे असलो लोक आसलो थंयसर तांकां आपोवपाचें फुडें आनी तांची पेकोवणी जाताली सगळ्या लोकांक वजीर रेकॉर्डींग केलां तें सगळ्या वजीर ताची म्हणजे शिकोवपाचें जीसस इज 3-fold मिनिस्ट्री टीच प्रीच अँड हील टीच प्रीच अँड हील फकत प्रवचन न्ही शिकोवपाक कोणाकूच जाता बेश्टे आपले नोट केले कोणाचे हांगासरले आयकले पूण खरी शिकवण म्हणल्यार डेमॉन्स्ट्रेटीव पावर ऑफ द होली स्पिरीट तुमी आयकता कितें सांगता तें म्हज्या भयणीनो कोणाच्यान शिकोवंक जाता कितें आपले कोणाक सांगलें आरे बाबा तूं ही क्लास घे तो आपलो कितें नोटबूक घेतलो आनी आपल्यो काणयो मोजेसान अशें केलें दाविदान अशें केलें जेजून अशें केलें सांगता काणयो आनी लोक त्यो काणयो आयकोंक कित्याक ती समजा क्लासीक आयकतात पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना कोण शिकयता ताणें त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान जें शिकयलां डेमॉन्स्ट्रेट करपाक गरजेचें त्या भाशेन आमची बाय एलिजा आतां गोवायकी दिताली ती म्हणटाली हांव तांकां शिकयतालो तेजे उपरांत मागणी करतालो तांकां पेकोवणी मेळटाली अशें जातालें म्हाका दिसता हांव आतां नव्या वर्सान ब्रेक घेतां आनी आमच्या बाय एलिजाक आमी आतां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर शिकोवपाक दिता कित्याक हांव बुधवाराच्या बुधवारा हांव शिकयतां देखून तिणें ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवन तिणें शिकोवपाक गरजेचें कित्याक ती आतां क्वॉलिफायड जाल्या आतांच तिणें गोवायकी कितल्यो दिल्या म्हणटा अशें जालें हें जालें ते भाशेन शिकोवन त्या भाशेन मागणी करून पवित्र आत्म्याच्या आदारान ही पेकोवणी दाखोवंक एकदम गरजेचें हें आमकां करपाक गरजेचें निमाण्या काळार ही पदवी आमचे कडेन आहा सगळ्यां कडेन आहा ही फकत थोड्यांक दिवंक ना
देव फकत म्हाका दिना, बाय एलिसाक दिना, कोणाक या पाद्रीक बिद्रीक कोण दिना. तो जो कोण जेजूचेर बावर दवरता, जो कोण देवाच्या राज फुडें सरपाक वावरूंक सोदता, आनी तो भायर वता जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या पदवेन, तो ही कामां करूंक शकता. म्हणटोच जेन्ना हांव ह्यो वस्तू करूंक लागलो, मेजाचेर रातचेर हे पाद्री म्हाका विचारतात, आमी अशें केन्नाच पळोवंक ना इगोर्जेन, आमी फकत शर्माव कोत्ता, आमी मिस जाता, आमी कितें सांगता, आमी 10-15 मिनटां, पूण असल्यो मिलाग्री, असल्यो पेकोणी, आनी तूं पाद्री पासून न्हय, हें कशें घडटा? हांवें म्हणलें, फादर म्हणलें, हें कित्याक घडटा जाणा, हें म्हज्या पदवेन घडना. जेन्ना कोण सत शिकयता, जेन्ना कोण देवाचें उतर शिकयता, जेन्ना कोण सत शिकयता, तें सत दाखोवंक पवित्र आत्मो थंयसर येता. आयकतात तुमचे म्हज्या भयणीनो? जो कोण सत शिकयता, तें सत म्हणून दाखोवपाक पवित्र आत्मो थंयसर येता, आनी तें सत म्हूण, तें खरें सत म्हूण लोकांक दाखोवपाक थंयसर अजापां आनी मिलाग्री घडटा. तुम्ही आयकोंक ना अजूनही, कोण अजाबा पासून दिवपाक तयार ना. तुम्ही आयकता कितें सांगता? Yes, brother. Are you all with me in this class? Soft one, सगळ्या yes. क्लासीन आसा तो मल्टीटास्किंग चलता तुमचे. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, आयको येता जेन्ना brother. कोण देवाचें उतर शिकयता आनी Yes, तें brother. सत जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या आदारान, आनी कोणाक त्या जाग्यार कसले त्रास आसो, हांव ह्या वेळार ऑनलायन क्लासीन हांव तुमचे बसोन कोण म्हाका सांगिना हांव बरो ना, म्हाका त्रास आसा, पूण जेन्ना तुमी उतर आयकता, दी एनॉयंटेड वर्ड ऑफ गॉड इज चेंजिंग युअर सिच्युएशन, इज ब्रिंगिंग Praise हिलिंग टू God. यू. Praise God. Praise the लोक Hallelujah. कितें करता जाणा Hallelujah. म्हज्या भयणीनो, Thank you, Jesus. लोक कितें करता जाणा, तांकां जाय प्रिचराक हॉस्पिटलान येवपाक, तांकां जाय कोणे हात धरपाक, पूण जेन्ना कोण somebody is listening to the anointed voice, the voice of the anointed man of God, healing is taking place in your body. But आमी तें उतर आयकूंक नाका, आमकां जाय कोणे हात धरपाक, आमकां जाय कोणे मागणें केल्लें, पूण आवाजा वरवीं पेकोवणी जाता. Amen. Way, brother. Very true. Very And you true. hear the anointed word of God from somebody who's operating in the gifts of the Holy Spirit, you will see the Holy Spirit operating. पण आम्ही जाणय, आम्ही सगमत, आम्ही देवाच्या पुत्रान, आमकां कोणाची गरज ना. तू जाणय तुजो बावाड कितलो तो, तू जाणय तुजें एनॉयंटिंग कितलें तें, तू जाणय कितलो तूं भावना प्रमाणे चलताय. जेन्ना तुजी परिस्थिती वायट जाता आनी तू खालतो जायनाय कोणाक आपोवपाक आनी सांगपाक, पूण तूं कितें करताय, तूं सगमत उतराय आनी तेजे उपरांत तुजें मागणें जायना, कांय जायना, आनी मागीर आमी इंतराक वेता आनी म्हणटा देवाक जायल्लो म्हज्या मोगाच्या, म्हज्या इश्टाक, म्हज्या फामिलीच्या देव स्वर्गार आपयतालो. ह्या पाद्री खालतो जालो. हो पाद्री जो म्हाका आयतार दीस मिस जाल्या उपरांत मेळ्ळो, तो खालतो जालो. तो जावन आसा पाद्री. ही इज अ प्रिस्ट. म्हाका आपोवपाक ताणें ताच्या जिवितान 2 म्हयन्या पयलीं पडलेलें. ताका कसले त्रास जाले, ताच्या पांयान सुमार 10 वर्सां त्रास जाले, ताका आर्थरायटीस जाल्ली. आनी मिस जातकूच हांव ताका मेळ्ळो, कित्याक तो नवो येयला, आनी ताका विचारतालो तूं कितें कोत्ताय, आनी हांव ताचे सांगतालो अशें कोत्ता अशें. तो म्हणून लागलो तुज्यान म्हजे पासून मागणी करूंक जाता. पळय म्हणली फादर, पूण आयज न्हय, म्हाका आयतारा दीस धांवचें पडटा, आयज म्हजें लायफ प्रिचिंगा, हांव फाल्यां येता सोमारा दीस. आनी म्हजी मिसीस आनी हांव सकाळीं सोमारा दीस गेलीं, ताचे बरोबर बसले आमी, ताका उतर सांगलें, ताणें बरे भशेन आयकलें. ताजे उपरांत ताणें 2 चेड्यांक आपयले म्हणे साक्षी कहे, आनी ताजे पासून मागणें केलें. ताणें पळयलें जे त्रास तो भोगतालो आपल्या कुडीन, आपल्या पांयांनी, आपल्या हातांनी आर्थरायटीस जाले. सुमार 68-70 इयर्स पाद्री तो. ताका पेकोवणी मेळ्ळी. म्हणटच तो जाणो आसलो की हो मनीस मागणें कोत्ता आनी ताचे वडील बरें जाता. जेन्ना ताचे भयणीक असले त्रास जाले, त्या मरणाचे तोडीर पावली, तो खालतो जालो आनी ताणें म्हाका सांगलें तूं मागणें करूंक शकताय. हांव गेलो तुजो मागणी करपाक. तो म्हजे बरोबर येयलो आनी भाव भयणीनो, तो खालतो जालो म्हणून
ताणे देवाची महिमा आपल्या भयणीचे जिवितान पळयली. त्या Amen. फॅमिलीचो भावार्थ वाडलो. तो Yes, God. गोरकार आता काल ताचो गोरकार मेळ्ळो, ताची धूव मेवली, ताचे भाव मेवले, सगळे लोक तिचो हॉस्पिटल आहा. हांव थिचर वचना फुडें, ते म्हाका इतले आपुरबायेन म्हाका मेळूंक ना. ब्रादर थँक्यू सो मच फॉर पळय ती उलयता, ती आतां बरी जाल्या, ती आतां दोळे उक्ते केल्या, ती आतां खाता आपल्या तोंडांनी, त्या व्हेंटिलेटर काडला आनी ती आतां आयसीयून ना, आतां सुमान बोर जाला, ती आतां वॉर्डान आहा. आनी दोतोरान सांगलां तिका 2 दिसांनी घरा धाडटा म्हणून. तिका कांय त्रास ना, उलयता, मातशी फ्राग आहा, पूण तिका जेवण दिवन खाण दिवन मातसो रेस्ट दिवन ती आतां बरी जायत येयल्या. हें कित्याक कशें घडलें म्हज्या भयणीनो? कित्याक कशें घडलें? कित्याक ती खालती जाली. ती जाणो, एक एकलो मनीस आपल्या जिवितान जाणो आपलो संबंध देवाशी कितलो हा, आपलो भावार्थ कितलो हा, कितलो आपूण देवाच्या उतरान आमी आहात, कितली आमी त्या देवाच्या उतराची प्रॅक्टीस करता, कितली आमी आमची खोशीची वाट सोडून दुसऱ्यांक आमी बरें करपाक वावुरता. आनी जितली आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान भायर वता, जायत आमी कोणाक पेकोणी दिवंक ना, पूण जेन्ना आमी भायर वता, आमच्या खोशीची वाट सोडटा, आमी आमचें काम सोडटा आनी दुसऱ्यांचें बरेंपण पळयता. देव थंयसर अजाप आनी मिलाग्री करता. जेन्ना तो करता आमचें कॉन्फिडन्स वाडटा आनी आमी जें बीं घातलां तें आमच्या जिवितान आमकां जेन्ना आमचे त्रास येतात, देव आमकां आंज बडवे धाडटा. हालेलुया, Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया. Hallelujah. थँक्यू जीसस. Jesus. देखून म्हज्या Praise भयणीनो, हांव तुमचे हात जोडटां, तुमकां विनंती Brother, I'm sorry. हांव तुमकां खरेपणी आय बेग ऑफ यू, एक क्लासीक बुधवार दीस येतात जाल्यार तुका कसली टेस्टिमनी ना जाल्यार आयज तान कॉमेंट्स करा. तुमी कोणाक टेस्टिमनी दिवंक ना जाल्यार चिंतात, फुडल्या बुधवार दीस म्हाका टेस्टिमनी दिवंकूच जाय. सायबा हांव भायर वेतलो, हांव कोणाक देवाचें उतर शिकयतलो, कोणाक सोयऱ्यांक सांगतलो, कोणाक शेजाऱ्यांक सांगतलो, इगोर्ज मातीन सांगतलो, राबत्यापणाक मेवतलो, पूण कोणाक जेजूची खबर सांगतलो आनी तांचेर हांव मागणें करतलो. आनी थंयसर म्हाका जाणो तूं आसतलोय म्हणून आनी म्हाका गोवायकी दिवपाक हांव बुधवार दीस तयार जातली. ही Hallelujah. तुजें पोझिशन जायत जाल्यार, ही तुजो गोल जायत जाल्यार, हो तुजो हेतू जायत जाल्यार त्यो विश्वासी जातलो आनी तुमी येतल्यार बुधवाराच्या बुधवाराक टेस्टिमनी ना तर तुमी म्हणटल्यार कोणाची टेस्टिमनी आहा म्हणजे तुमी सगळे व्हडले एम्प्रेगात, कोणाची टेस्टिमनी आहा, कोण भायर वेता, कोण कितें करता. आमकां एक एकल्याक हें काम करपाक गरजेचें. वय आमचें सदांचें काम हा, जेवपाचें, खावपाचें, काजार जावपाचें, लग्नाक वचपाचें, हें करपाचें, नॉश्तो करपाचो, दनपारचें जेवण खावपाचें, हें करपाचें, धुवपाचें, चुनो मारपाचो, क्रिस्मसाक तयारी करपाची, हें सगळें आसतलेंच. पूण ह्या निमाण्या काळार म्हज्या भयणीनो आमी वचोन देवाचें राज फुडें सरपाक वावर करपाक एकदम गरजेचें. क्रिस्मस येतलो, क्रिस्मस वेतलो एका दिसांचो, पूण जाणय म्हज्या भयणीनो, क्रिस्मस सदांकाळ जाता. हो क्रिस्मस जाता ज्या दिसा कोण खरेपणी सत आयकता, तांचे भितर जेजू जल्मता आनी त्या दिसा तांची नातालां जातात. म्हणटच आख्ख्या वर्साक कोणाच्या जिवितान जेजू जल्मता. दे बिकम बॉर्न अगेन. जेजू देखून क्रिस्मसाचे द स्पिरिट ऑफ क्रिस्मस इज नॉट अ डे. Christmas is the moment when Christ is born in the hearts of people who are willing to go and preach the gospel. Hallelujah. Praise Hallelujah. God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. देखून जी आयज आयकतात Wait. ऑनलायन ओ हांगा, पवित्र आत्मा तुका सांगता आमी चड दीस न्हिदोन उरले. We have been lazy spiritually for a long time. We have been sitting on our backside. We are doing mostly online. It is important for us to get out of our comfort zone, ask the Holy Spirit, and go out and minister to people. The harvest is rich, but the laborers are few. You. Amen. Praise Amen. God. Praise the Lord. Praise Jesus. Thank you, आयकतात Jesus. म्हज्या भयणीनो, Wait, brother. Yes, brother. हांव जेन्ना
आमचे सगळे बसत मागणी करता पवित्र आत्म्यान म्हाका एक वस्त दाखयली हे कोंकणी क्लासी विशीं ह्या बुधवाराचे क्लासी विशीं जेन्ना 2021 or 22 हांव नका खंयच्या वर्सा कॉमर्स जालें तेन्ना जाणो 21. हे क्लासीक सुमार 30-35-40 लोक पासून येतालो हांगासरलो थिंगसरलो युकेचो कॅनडाचो हांगासरलो गाल्फाचो ल्हान भुरगीं येतालीं आनी मागीर आमची बाय म्हणटाली तुमी मागणी करात सगळ्यांक चान्स दिताली सगळीं कांतारां करतालीं सगळीं आपले गोवायकी दितालीं सगळें कशें मागणी आसतालें आनी शेकी ते कमी जायत गेलें कित्याक जालें अशें हांव विचारता तुमकां कित्याक अशें जालें कित्याक लोकांक नाका टेस्टिमनी दिवपाक लोकांक फकत आयकोंक जाय लोकांक कांतार करूंक जाय मातशें कोणाक चान्स जाय आपले मागणी करपाक तोणाक जाय जाणें ब्रादर म्हजें दुखतालें हांवें जेजूच्या गाळ्यांनी हांव बरी जाली आनी ही टेस्टिमनी आसताली हांवें मागीर सांगूंक लागलो असलो टेस्टिमनी दिनाकात असलो टेस्टिमनी देवाक मोहिमा दिना ह्या निमाण्या काळार कित्याक तुजे कडेन उतर आसा जाल्यार ह्यो टेस्टिमनी दिनाका म्हजें दुखतालें म्हाका जोर येयल्लो तोकडी जोड जाल्ली दोतोरान अशें सांगलें ना तूं जाणय की तुजे भितर उतर आहा तुका कसलें पिडा येवची ना यू कॅन नॉट हॅव सिकनेस टच युअर बॉडी because the word is inside of you the word is abiding in you उत्तर मुझे भितर हा जाल्यार sickness is illegal in my body in the last days मी आयकता ना कितें सांगता ते देवाचे उतर मुझे भितर हा जाल्यार sickness to come inside of me is illegal I will not give entry to sickness असल्यो टेस्टिमनी दिवपाक आमी बंद करुया पूण आमी जेन्ना भायर वेता आनी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवन तांकां पेकोवणी मेळटा आनी खरेपणी तांकां उतराची सजमणी मेळटा असल्यो टेस्टिमनी दिवपाक आमी ह्या जाग्यार येवया आमी आतां सोल्दाद जावया आमी खरेपणी हें उतर फुडें दुसऱ्यांक दिवपाक आमी आयजतान वावरुया आमेन जाणां आमेन म्हणटात की फुडल्या बुधवाराक आमची टेस्टिमनी आसतली कितली जाणां आमेन म्हणटात पवित्र आत्मा विचारता हाऊ मेनी आर रेडी टू से आमेन आमेन ब्रदर टेस्टिमनी आसा ब्रदर आनी घडले बरें गो हेड बाय मारिया गो हेड No, last Wednesday हांव नासलें सेशन the previous session तुवें आमकां act 1:18 सांगलेलें न्हू what is it but you will receive the power when the Holy Spirit has come upon you okay yes Acts 1:18 yeah so ते म्हजे आयकप you know the inner feeling the power burning power सगळें मागीर नेक्स्ट डे म्हाका कोणें फोन केलो मारिया म्हणून लागलो तूं म्हाका तुजो उगडास येता बरोबर आनी तेजोय हांव ते पयलो उगडास करताली आनी आय विल कॉल हर हांव जाणा तें सीक आसलें म्हणून बोथ नी ऑपरेशन जालें रिप्लेसमेंट तें जाणा ते रिसीव द हिलींग बा मागीर ते म्हणटा म्हाका न्हू मारिया तूं उलय आनी हांव कितें उलोवं म्हाका न्हू म्हणटा आतां आपणें बायबल बा वाजिना आनी कित्याक वाजिनाय तो ना म्हणटा आपूण नका म्हणटा आपणाक अनइझी लागता अशें देवाचो स्पिरीट वील नेवर तुका केन्नाच सांगता ना देवाचें वर्ड वाजूंक म्हणून स्पिरीट सेटनीक तुका स्टॉप करता तुका फुडें येवंक दिना तुजो बावट वाडूंक दिना ताका बावट आहा पूण तो वाडोवंक दिना सो वेन आय वॉज शेअरिंग दीस अबाउट दीस प्रिचींग मागीर ताका न्हू शी फेल्ट इट ताका खूब बरें लागलें तेजो बावट चोडोंक वाडोंक लागलो आनी मागीर ते म्हाका 2 दिसांनी मॅसेज करता आनी मारिया म्हणटा आय एम सो इतलें ग्रेटफूल तुजेशीन म्हणटा देवान म्हाका तुजे भाशेन मनीस धाडला म्हणून तेजे फॅमिलीन पाद्री आहा एज यू आर सेयिंग पाद्री आहा सिस्टर्स आहा सगळे आहा पूण ते देवाचें उतर आयकोन आनी ते सगळे पाद्री जावन बी देवाचे सॉरी टू से देवाचे उतराची गजाल सांगना सगळे संवसाराचे गजाली बसतात म्हणटा आनी सांगलें तूं तेन्ना येता तूं शी जाणाय वाजलें तें सांग न्हू मागीर तेणें न्हू ब्रदर बायबल चालू केलो वाजून आतां म्हाका मॅसेज सद्याच वाचता आनी हे भाशेन तुजे भाशेन फ्रेंड्स वॉटेवर तूं दुसऱ्याकूय दिवपाक आपूण म्हणटा आनी आमचेय पासून म्हणटा आपूण तुका प्रे करता तुजो म्हणजे मोर पावर दुसऱ्या मनशाक धाडपाक
आनी हे भाशेन ब्रदर खूब जाणां म्हाका म्हणटा मारिया तुजो उगडास येता. तर हांव सांगलें देवा जेन्ना जेरुजालेम चर्च ऑफ झायन म्हज्या भितर स्पिरीट आहा तो दिसता तुमकां जावो. त्या पासून तुमकां वस म्हणटा उलयत ते तुमकां सांगतले. आनी हांवें तेका शेअर वर्ड केलें म्हणटा ब्रदर त्या प्रेजिंग एज इट विल प्रेज माय फादर ऑफ हेवनली फादर who has given me this spirit of life. And हांव जाणा म्हज्या भितर स्पिरीट आहा. When I speak to them, when I touch them, they feel the power of the Holy Spirit. कारगाम Thank जेजू God. कारगाम बाय मारिया हांव तुका Yes, एक brother. सांगता हांव तुका एक सांगता Well, जेन्ना देव आपलो शी मेर नासलेलो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी म्हजे भितर ओतयता हांव अनुभवता देवाचो मोग हांव तेन्ना म्हजें चिंतिना म्हजें बरेंपण चिंतना म्हाका कितें मेवतलें म्हाका कितें फायदो जातलो हांव सदांच चिंता देवाचें राज फुडें कशें जातलें दुसऱ्यांक कशे भाशेन बरें जातलें दुसऱ्यांचें बरेंपण कशें जातलें हांव सदांच चिंता फकत म्हजी बायल म्हजो घोव म्हजो पूत म्हजी धूव म्हजी माय म्हजो पाय आमी फकत तें चिंतना कित्याक आमी जेन्ना देवाच्या राजान वेता सर्गीचो बाप आमचो बाप जाता. The well, heavenly Father becomes our Praise Father. God. That means we now become the children of that Father. So I want to make others also the children. I want to invite them. तांकांय आमंत्रण दिवपाक कित्याक आमी त्या सर्गीच्या बाप ताणें आमकां सगळीं रोचल्यान पूण आमचें चिंतप जेन्ना म्हजो घरकार म्हजी फामील बरी ह्या जाल्यार दुसऱ्यांचें कितें पडलां म्हाका कांय दुसऱ्यांचें पडोंक ना अशें आमी चिंतीत जाल्यार आमी केन्नाच भायर वयचिनात आमी केन्नाच दुसऱ्यांक उतर दिवपाक चिंचिना आमी ही बरी खबर दुसऱ्यांक केन्ना आमकां केन्नाच आमचे भितर जे भाशेन तूं आतां रोळली म्हाका कोणाची दूख लागची ना तांचो कोण मरता वा तांचो कोण भायर पडला म्हाका ही दूख भोगची ना कित्याक हांव चिंतिना म्हजो कोण मरोंक ना पूण कोणाचो दुसरो मेला तांचे त्रास मागीर आमी इंतराक वेता पूण जेन्ना आमी आयकता कोण बरो ना हांव तांकां ओकोता ओकोना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी आहा जाल्यार आनी खरेपणी म्हजे भितर पवित्र आत्मा म्हाका मेळ्ळा जाल्यार देवाचो मोग अनुभवला जाल्यार म्हाका गरज वचोन थंयसर तांकां बरी खबर दिवपाक हांव खूब फावटी हॉस्पिटलान वेता कोणाचेर मागणी करपाक आनी जेन्ना लोक थंयसर म्हाका पळयता हांव मागणी करता लोक येता ब्रदर मातशें आमच्या लोकांक मातशें म्हजो घोव ना आमची धूव बरी ना हो म्हजो पूत बरो ना मातशें तांचे पासत मागणी करतले म्हणलें हांव येता किचे बाजेर हात ती पळयतात म्हणटच कित्याक अशें करतात म्हज्या भयणीनो कित्याक ती पळयतात आतां ज्या भाशेन त्या पाद्रीची भयण सामकी जाली तिचो लोक आसलो आयसीयून तो सिस्टरी पळयतात तो दोतोर पळयतात तेंचो कोण येयला तो थंयसर पळयतात तांची गोवायकी भायर थंयसर आयकत मेवता की हो ब्रदर येता हो कोण येता म्हणून ती आतां भायल्यानूच थंयसर धांवन येतात ब्रदर आमचो कोण आहा मातशें ती भाजेर मातसो मागणी करता वय म्हणलें वेता हांव थंयसर आनी भायर येतकूच तांकां उतर दिता तांकां उतर सांगता बाबा जेजूच्या गायनी बरी जाली ती नंबर घेतात तांकांय उतर मेळटा तांकां हांव उतर धाडटा म्हणटच आमकां कितली ऑपॉर्च्युनिटी आमी एकल्याक इट्स लायक 2 birds with 1 stone. Praise God. 2 birds with, but in hospital it's not 2 birds with 1 stone, it is 10 birds with 1 stone. Hallelujah. खूप पार्टी आमकां कितलो लोक मेळटा थंयसर रोडटा आमची बरी ना आनी त्या वेळार तुका चान्स मेळटा तांकां उतर शिकोवपाक कित्याक तांकां रितीराक आपयशी तांकां ऑनलायन आपयशी तांकां उतर आयकोपाक आपयशी तांकां वेळ ना पूण जेन्ना कोण बरो ना हॉस्पिटलान बसून आहात दोतोर 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 देव जाता दोतोर खंय आहात दोतोर म्हणटा गॅरंटी ना मागीर रडटात तेन्ना तांकां जाय कोण देवाचें उतर आयकोपाक तांकां कितेंय सांगूंक जालें तांकां सांग बायन उडकी मारपासून ती तयार आहात त्या वेळार तुज्यान उतर शिकोवंक जाय देखून म्हज्या भयणीनो आमी चिंतूंक जाय पवित्र आत्म्याशी बांगडे करून सायबा आयज तूं म्हाका कितें करूंक सांगताय वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू अशें पावलून जेजूक सांगलें जेन्ना जेजू ताका त्या रस्त्यार दामास्काच्या रस्त्यार मेवलो पावलू कुड्डो जालो तो आतां जेजूक विचारता सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय ताणें म्हणून ना सायबा हांव कुड्डो जालो म्हाका म्हजे दोळे पोत्तून म्हाका पळोवपाक दी ना
जेन्ना ताचो एनकावंटर जालो तो आतां जेजूक विचारता, सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय? हांवें तुका शिकयलां. आयज आमी हो प्रश्न जेजूक विचारुया. आयज फाल्यां न्हय, आतां ही क्लास जाल्या उपरांत आयज आमी मागणी करुया आनी म्हणुया, सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय? तुका फाल्यांचो दीस, परवांचो दीस ह्यो सुमान भर हांवें तुका कितें केल्लें जाय? म्हाका तुका जाय हांवें घरा रांदलेलें? तुका जाय हांवें नेवऱ्यो केल्ल्यो? तुका जाय हांवें दोदोल केल्लें? हांवें चुनो मारपाक सुपरविजन करपाक हें म्हाका जाय? तुवें म्हाका तो केन्नाच वय म्हणचो ना. हें नाताल न्हय. हें नाताल फकत धर्माचें नाताल. इतलीं वर्सां आमी करत येयल्या. सोड ह्यो वस्तू सगळ्या वर्सां. ह्या वर्साक तुवें कांय स्वीट्स करूं ना जाल्यार पूण दुसऱ्या कडेन वचून तुवें देवाचें उतर दिलें आनी तांकां ताचे त्रास पयस केले आनी तांचे भितर तुवें जेजूक जल्म दिवपाक दिलोय. Jesus was born in their lives. This will be the best Christmas gift you give to Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. ब्रदर when I हांव कोणाक सकला नवे पडलें मोचे दिले, कोणाक कुसवार दिलोय, कोणाचे नवे ड्रेस केले. हें क्रिसमस न्हय. हें क्रिसमस न्हय. Christmas is when Christ was born in somebody's house. Go out and be a blessing in his kingdom. Amen. Amen. Praise God. ब्रदर एक सेकंड सांग बाई मारिया, सांग. तेन्ना हांव सकला पडलें न्हू, म्हाका फाटल्यान आवाज म्हणटा, तूं देवाचें उतर सांगूंक भोंवताय? कोणें अधिकार दिला? बाय सर फ्रॉम मी, म्हाका देवान अधिकार दिला. जेजू हॅड गिवन द पावर टू गो अँड शेअर माय वर्ड्स, शेअर माय गॉस्पल, प्रीच देम अँड हील देम. हांवें ते उतरान ते हें म्हटलें आनी ते आवट फ्रॉम माय बॉडी. यू स्पिरीट म्हाका सोतायताय बाय सर हांगासरलो. कित्याक त्या दिसांनी खूब जाणांक हांवें वर्ड दिलें. हें वेन उलयतना फोन येयले तेन्ना देवाचें उतर सांगता, टेन्शनाक म्हणटा ना, सगळें तेणें येलें फिनीश, काबार जालें. ते भाशेन शिकयता न्हू, म्हाका तो ते आवाज येयला. हांवें ताका सांगलें, बाय सर म्हाका देवान अधिकार दिला वचोंक आनी देवाचें उतर, तुजें देवाचें उतर शेअर कर. Amen. 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 Praise God. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावीं आमेन. भोव मोगळा बापा जेजू, पवित्र आत्म्या, तुवें आमकां एका कुडींत आनी मनांतल्यान आनी आत्म्यांतल्यान तुवें आमकां उटायली दुनिया. कित्याक हे वेळार तूं आमचे थंय उलोयलाय. दुनिया आमी तुका कितें केलेलें जाय? वय दुनिया आमकां तुज्या राजाची तुवें आमकां एकठांय कोत्ताय तुजें उतर आयकूंक. जाल्यार तें आयकूनच आमी तें घेवन रावूंक काय तातूंत आमी वांटो घेवंक फुडें वचूंक आनी आमचीं पावलां मारूंक ह्या तुज्या राजाच्या उतरांतल्यान. बापा आमी तुका खरीच दिन वाचता हे वेळार. तुवें आमकां जागृताय हाडली आमच्या आत्म्यांत आनी आमचे कुडींत. ही संपूर्ण आमकां सुटका तुवें उक्ती केली आमच्या जिवितांत. ही सगळी तुजें सोत दुसऱ्यांक फावो जावंक, सोत दुसऱ्यांक मेळूंक आनी आमी एक गोवायकी जावंक दुसऱ्यांक देवाच्या राजाची. कित्याक दुनिया तुवें आमकां विचूनच काडल्यां तुज्या राजाच्या वावरांत. न्हय फकत आयकूंक पूण तें उतर आयकूंक आनी तें दुसऱ्यांक दिवंक. हय दुनिया हे वेळार तुका जाय आमी तुज्या राजान काम केलेलीं. तर आमकां दर एकली आमी एकठांय जाल्लीं आसात हे वेळार. तांकां आनी आमकां सगल्यांक तुज्या राजान वावर करूंक आमकां सगळें सुडसुडायपण आनी बोड आनी काळजीदारपण दी म्हूण मागता पवित्र आत्म्या. आनी तें फकत तुजेच वरवींतल्यान बापा तें आमकां तें फावो जाता. कित्याक आमी जायत्यो टेस्टिमनी आनी गोवायकी जावंक आमकां तूं आयज उजार कोत्ताय. आयज तूं आमकां तयार कोत्ताय दुनिया. ही गोवायकी आमी जावंक आनी दुसऱ्यांक तुजें उतर मेळून घेवंक दुनिया. देखून पवित्र आत्म्या वेळार आयच्या दिसा त्या भावाच्या तोंडांतल्यान तो कितलो सोबीत उलयलाय दुनिया. कितलो जसो तो
तूं ताका उजार कोत्ताय आख्या संवसाराक तुजें उतर परगट कर असलेंच बोड आनी काळजीदारपण ताका आनी ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या भुरग्यांक तूं तें फावो केलाय म्हूण बापा तुका काळजांतल्यान आर्गां दिता आनी तशेंच ताच्याच तोंडा वरवीं तूं आमचे ताय उलयल्याय तशेंच तूंय आमकां उजार कोत्तलोय म्हूण बापा आमकांच आमी तुज्या हातान हे वेळार समर्पण कोत्ता उजार कर बापा आमकां दुनिया खरेंच तुज्या उज्यांत आमी बरोन पवित्र आत्म्याचो उजो आमकां मेळून घेवंक आनी हें बोडां आमी फुडें पावलां आमची मारूंक कित्याक दुनिया तूंच आमच्या सांगाताक जायतो देव आनी तूंच आमकां तें बोड आनी घोटाय दिताय ह्या तुज्या उतरांतल्यान देखून बापा ह्या वेळार आमी तुका केरीत वाखाणी आनी तुका आमी दिन वाचता हे मागणें कोत्ता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवे